गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशें हाय तुम सगळीं? आय होप तुम बरे हाय म्हूण. आनी आयचे दिसा न्हू हांव मुगे 8 months बाब आहा न्हू एजिकियल तेगे डेली अशें करून हांव तेका कितें दिता टायम टू टायम तेगे रेसिपीज ब्रेकफास्ट लंच स्नॅक्स तुमकां हांव दाखयतलें कितें कितें दिता तें. आनी हांव सेम दिना, डेली चेंज कोत्ता हांव तेगेलें डिफरंट एक ट्राय कोत्ता तें तुमकां हांव दाखयतलें आयचे दिसा. ओके, सो तुमी स्टे ट्यून रावाय हो व्हिडिओ चोयपाक. ओके, आय होप तुमकां हो व्हिडिओ लायक जातो म्हूण. ओके, सो लेट्स बिगिन. अच्छा, हांव न्हू रवा porridge करता आनी हांवें देसी घी घेयला. मागीर तितून हांवें 2.5 स्पून असो रवा घायला. तो न्हू बरो भाजपाचो, फ्राय करपाचो, कित्याक तो फुलोन येता. मागीर कलर डिफरंट जाता तेचो, मातशें लायट ब्रावन जाता. मागीर तितून नट्स पावडर घाला, ड्राय नट्स पावडर हांवें करून दवरलेलो सेपरेट फ्रिजान घायलो म्हूण तो मातशें घोट जाला. तो मागीर आपूण हें जाता, सुट्टा. तो फ्राय करपाचो. तोय भाजून घेयली म्हणटरी मागीर तितून आतां तो मुगे भाजून जाला. आतां तितून हांव अशें 1 कप अशें उदक घालतलें. थोडें घालपाचें, एक बारबू घालपा न्हू, नाजाल्यार लम्स येताय. थोडें घालपाचें. मागीर न्हू तितून हांव जॅगरी पावडर घालतलें, ऑर्गेनीक. तो फार्मासी बी मेळटा, तो पावडर मेळटा. न्हू मिक्सरा मारला, हाफ एप्पल तेची प्युरी केली आनी ती घायल्या मातशें फ्लेवर येवपा. तुमच्यान बनाना घालूं जाता, कसलें फ्रूट घालूं जाता. मागीर दाट येवपासून न्हू तें मातशें स्टर करपाचें, मातशें स्टर करीत रावपाचें, कित्याक तें दाट जातो न्हू मागीर, तेका लागून. आनी जाता तुमकां जाय तितली कन्सिस्टन्सी तुमच्यान दवरपा हे टायमार. हांवें म्हाका इतलें दवरलेलें, इतलें रेडी. अशें करून जाता तें मागीर इतली कन्सिस्टन्सी. नेक्स्ट न्हू हांव रायस आनी मूग खिचडी कोत्ता. हांवें 2 टेबल स्पून रायस घेयले आनी 1.5 स्पून अशें मूग घेयले, मुगा दाळ. मागीर हांवें देसी घी घेयल्या कुकरा आनी जिरें घायलें थोडेंशें आनी 1 गार्लीक घालपाचें, तें बरें फ्राय करपाचें. मागीर हांवें ऑनियन्स घायले, तेय फ्राय केले म्हणटरी हांव तितून मागीर टमॅटो घालतलें. मागीर टमॅटो मातशें फ्राय जालें म्हणटरी थोडेंशें टर्मरीक पावडर घालता तितून, तेंय मातशें हें करपाचें. आनी तें जें आमी सोक करून दवरलें न्हू रायस आनी मूंग दाळ, वॉश करून ती घालपाची. ती बरें मातशें फ्राय करपाचें आनी तितून 1.5 कप वॉटर घालपाचें. हांव अशें करून न्हू सॉल्ट बी घायना, तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान घालपा जाता. मागीर कवर करपाचें आनी हाय फ्लेमाचेर 1 सिटी मारपाची आनी लो फ्लेमाचेर हाफ एन आवर कूक करपाचें. चोय तें कूक जालें म्हणटरी अशें करून जाता. इवन
तुमगे भुरगें अशें करून हात जाल्यार देखून तुमच्यान दिवपा जाता. मॅश करून जाल्यार मॅश करून दिवपा जाता, नाजाल्यार मिक्सरा मारून ग्रायंड करून जाता. मॅश केलो म्हणटरी अशें करून जाता. ओके, नाव इवनिंग स्नॅक्स. हांवें न्हू ही रगी न्हू 4 hours सोक करून दवरली, वॉश करून. हांवें तितून एक डेट्स घायला आनी ते ग्रायंड करपाची. हांव शुगर घायना, हांवें डेट्स घायलोली हाजूर. मागीर न्हू तें 2 पाटी आमी गाळपाचें आनी तुमकां जाय तेशें करून कन्सिस्टन्सी चोडूय पातळ दवरपा न्हू, मिडियम एशें दवरपाचें. ओके, आनी मागीर तें हाय फ्लेमाचेर मातशें स्टर करीत रावपाचें. ओके, स्टॉप जावपा न्हू. स्टॉप केल्यार मागीर ते लम्स जाताय. सो आमी स्टार्ट अशें करून हें करीत रावपाचें. दाट जायत येत म्हणल्यार तो आवाजूय चेंज जाता अशें करून. ओके, जितली तुमकां कन्सिस्टन्सी जाय तितली दवरपाची. ओके, रेडी. चोय अशें करून जाता तें लास्ट. ओके, आतां डिनरा न्हू हांव फक्त ताका वेजिटेबल दिता लायट, मातशें रातची न्हू. सो कॉलीफ्लावर आनी कॅरट बॉयल केले, कांय घायना तितून, सॉल्ट बी कांय ना, ओन्ली इतलें आनी मिक्सरा अशें करून. आयच्या दिसा इतली ह्यो रेसिपी हांवें शूट केलेल्यो. नेक्स्ट व्लॉगा चोया कितें कुकींग करपा तें रेसिपी. आजून कांय चिंतलो ना. फाल्यां मॉर्निंग चोया ब्रेकफास्ट तुमकां मागीर हांव दाखयतलें कितें कितें कोत्ता तें ब्रेकफास्टाक. टील देन सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग. Thank you for watching my video. Please subscribe, like, share.